Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, 25 years of taste, trust and tradition. Supported by Sham Institute Mangaluru, good education and great careers. Daiichi World Star Singer, powered by Bindu, supported by Sham Institute Mangalore and Honeygenix. ह्या अंकड्याक तुमकां सर विक्षकांक रायनल सेक्वेराचो प्रणाम. विक्षकांनो, संगीत घडणारांचो आंकडो. येदोळ पर्यंत अप्रतिम संगीत घडणारांची पदां आमच्या स्पर्धिकांनी हांगासर येवन गायिल्लें तुमी पळयल्लें आनी आज आनीक संगीत घडणार. ह्या संगीत घडणाराची वळख सक्कडांकी आसा. ल्हानातावन धरले व्हडां पर्यंत मालगड्यांक तरी सक्कडांक वळख आसा. ताची पदां एक न्हय दोन न्हय हजारा वयर पदां आसात आनी सक्कडां आज पर्यंत जाल्यारय ताची सर पदां ती गायतात. कार्यांनी जावं दी, सभांगणान जावं दी, घरा खंयचेय म्हणी तांचे संभ्रम आसा जाल्यार त्या वेळार जावं दी, सबारशीं पदां आसात, गायतात, संतोश पावतात आजून जाल्यारय. आनी त्या महान कलाकाराची पदां आज घेवन हांगासर आमची स्पर्धिकां फुडें येतात. आनी ते आसात कोंकण कोगुळ देवादीन श्री विल्फी रेबेंबस. आमचे स्मोगाचे आनी तांची सबारशीं पदां आसात. तांच्या सबारशा पदां पैकी आज 4 स्पर्धीक हांगासर मुखार येवन बऱ्यांतली बरी पदां तुमचे खातीर सादर करतात. देखून ह्या सुबीत अंकड्याक तुमकां परत एक बडी मोगाचो येवकार. आमची वर्णनां आसात, तांकां आतां एक चॅलेंजीस म्हणयत, कित्याक म्हळ्यार विल्फ्याबाची पदां सबारशीं आसात तरी आमच्या स्पर्धिकांनी खंयची पदां विंचल्यान तांकां आतांच कळी जाता. आनी आमचे स्पर्धिकां विल्फ्याबाच्या पदांक जस्टीस करतात की ना म्हणले एक तांकां क्युरियोसिटी आसतली. ते सर्व घेवन हांगासर आमच्या वरिनरांक ह्या अंकड्याक स्वागत करता. आमच्या संगात आसात बाब रोशन क्रास्ता बेळा, बाय जोशेल डिसोजा आनी गोंयांतावन आमचे स्मोगाचे बाब साईश परांदेकर. आमच्या तेगी वरिनरांक मोगाचो स्वागत ह्या अंकड्याक. आनी गळाय करची नाका विक्षकांनो, आमचो स्पर्धीक पयलो स्पर्धीक आयतो आसा हांगासर विल्फ्याबाचे अप्रतिम आनी सोबीत पद घेवन गायन करच्याक. तुमचे मुखार सादर करता बाब रॉयडन मॉरिस. रॉयडन, येस, वेलकम ह्या रावंडाक तुका. थँक्यू सर. सो रॉयडन, आतां विल्फ्याबाच्या विशयान तुका गोत आसा सबार पदां लेखली आसात आनी मुस्त पदां तुवें आयकलें आसतलें. त्या सक्कड पदां पैकी तुजें फेवरेट पद खंयचें? तुका खंयचें पद मस्त पसंदीचें? म्हाका एक म्हज्या माय गांवा म्हज्या शेरा ओके. आनी आमकां मस्त फंक्शनांत आयकूंक मेळटा मोग तुजो कितलो मोग तुजो कितलो आशिल्लो. एव्हरग्रीन सॉंग तें आतां जावन आनी कितलेय वर्सां जाल्यारय तें पद केदाळ एव्हरग्रीन आसता. येस. आतां आयच्या ह्या हंताक तुका आतां विल्फ्याबाचेंच पद विंचूंक सांगलां. होय, तुवें खंयचें पद विंचलाय? म्हज्या माय गांवा म्हज्या शेरा. तेंच पद विंचलाय. काल्याक तुका हाचे फाटल्यान कांय म्हणी रिजन आसा की हें पद तुवें समा आयकलें की अंडरस्टँड केलां की ताचे लिरिक्स कितें वा ट्यून इल्लोसो कॉम्प्लिकेटेड थॉट प्रोसेस कशें आसलें तुजें सिलेक्ट? ट्यून म्हाका मस्त कॅची आसा, म्हळ्यार अट्रॅक्टीव आसा ट्यून. ओके. म्हाका सिंग करया म्हणून बगलें. ओके, सो तूं ऑल फूल प्रिपेर्ड आसा. सो ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. बरें जावं. येस. म्हज्या माय गावा म्हज्या शेरा तुका नमो नमो म्हणटा. हे नावाडलेल्या मंगळुरा व्हडपण तुजें गायता. म्हज्या माय गावा म्हज्या शेरा तुका नमो नमो म्हणटा. हे नावाडलेल्या मंगळुरा व्हडपण तुजें गायता. म्हज्या माय गावा म्हज्या शेरा. करावळेर सोबच्या फळा बरीत दायजा.
थरावळ जातींच्या सांभाळतेल्या वैजा करावळेर सोबच्या फळा बरीत दायजा थरावळ जातींच्या सांभाळतेल्या वैजा नामंतुका उदेंतीच्या रोमा म्हज्या माय गावा म्हज्या शेरा तुका नमो म्हणटा हे नावाडलेल्या मंगळुरा वडपण तुझे गायता म्हज्या माय गावा म्हज्या शेरा वडवीक तुझी गांवच्या झोबर म्हाका उर्बा नावाडलेल्या मनशांक जन्म दिल्ल्या गर्भा वडवीक तुझी गांवच्या झोबर म्हाका उर्बा नावाडलेल्या मनशांक जन्म दिल्ल्या गर्भा नशीब म्हजें मातयेन तुज्या हांवें जन्म घेतला म्हज्या माय गावा म्हज्या शेरा तुका नमो म्हणटा हे नावाडलेल्या मंगळुरा वडपण तुझे गायता म्हज्या माय गावा म्हज्या शेरा तुका नमो म्हणटा हे नावाडलेल्या मंगळुरा वडपण तुझे गायता म्हज्या माय गावा म्हज्या शेरा म्हज्या गावा म्हज्या घरा म्हज्या शेरा जन्म दिल्लेल्या मंगळुरा. थँक्यू. रॉडन, येस सर. भोव बरें परफॉर्मन्स तुजें. थँक्यू सर. म्हज्या मायंगावा विशांत आसचें एका भोव सोबीत पद विल्फियाबाचें होय. बरें करून प्रदर्शन केलें. थँक्यू सर. आमची वरिनारां कितें म्हणटात आमी तांचे आयकून घेवया. येस, पहिले बाब साईश पानांदेकर तुमचे आमी सुरवात करता. रॉयडन तूं जिमा वता थंय जर एक सोबीत चली आयलें तूं कितें करता, तुजी कॅपेसिटी परस 20 किलो चडूच उबारता, रायट? सो देर इज नो इशू. अशें धरया की आज एक चेडूं आयलां आनी यू हॅव सिलेक्टेड अ सॉंग वीच यू हॅव नॉट प्रिपेर्ड बट यू वॉन्ट टू लिफ्ट दॅट सॉंग, देन इट बिकम्स अ डिफिकल्ट थिंग. यू हॅव गॉट एवरीथींग. तुजो आवाज बरो आसा, तुजी ओरेटरी इज क्लीन, स्पश्ट येता, उतरां तुगेलीं स्पश्ट येता. बट द सॉंग रिक्वायर्स समथींग डिफरंट वीच यू हॅव नॉट प्रिपेर्ड. एक म्हणल्यार तुजे लँडींग नोट्स, मागीर खूब कडेन तूं पीच सांबाळटा. जाता केन्ना केन्नाय. आय एम नॉट ट्रेन्ड फॉर अ क्लासिकल सिंगींग, सो हांव जेन्ना आलाप मारता तेन्ना लोकांक कळटा की इज नॉट ट्रेन्ड, ऑफ वता जावं तो जायना. सो देर इज नो हें कितें आज हें सॉंगाक लागून न्ही, बिकॉज यू आर आस्क्ड टू चूज अ पर्टिक्युलर म्युजीक डिरेक्टर आनी तुवें हें सॉंग काडलें. बट नेक्स्ट टायम याद दवर की तुज्या कॅपेसिटीन जें आसा, कित्याक लागून सांगता की यू डोंट हॅव टायम, फूल टायम दिना एक एकदां म्युजिकाक. सो तूं करचें पडटा बिकॉज यू लायक इट, यू लायक सिंगींग, यू लायक टू टेक पार्ट. हें जेन्ना आसता तेन्ना एक जॉनर तयार करपा जाता की आय एम कम्फर्टेबल विथ दीस जॉनर, सो आय वील सिंग फॉर माय सेल्फ बिकॉज आय एम गूड एट सिंगींग दीस.
सो देर इज नो प्रॉब्लेम. सो नेक्स्ट टायम तकलेन दवर की वॉट इज युअर जॉनर, फिक्स दॅट जॉनर, ऑर यू डाय हार्ड प्रॅक्टीस सारकी. आपूण क्लासिकल शिकतलो, आपूण नोट्स कशे लावपाचे, तुका सामके राग बीग शिकपाक गरज ना. देर इज अ पॅटर्न इन क्लासिकल. आतां लायट म्युजिकूय शिकयता, बेजीक कितें जाय तेंय शिकयतात. सो यू डिसायड, बिकॉज अदरवायज युअर गूड वॉयस वील गो वेस्ट. कळ्ळें तुका हांव कितें सांगतें? हय. डू इट, डोंट वेस्ट युअर वॉयस. येस सर. बरो टेक्स्चर. थँक्यू सर. बाब रोशन क्रास्ता तुमचे तान तुमची बरोवणी. रॉयडन येस सर. बरें प्रेजेंटेशन दिवंक तूं आयलाय ड्रेस पळयतना. वॉयस बरो आहा, पॉवरफूल, पंच आसा, हाय नोट रीच जातात, लो नोट रीच जातात. ओन्ली थिंग तें ट्रेनींग गरज आसा. हय. ट्रेनींग गरज आसा. ट्रेन केलो तुजो वॉयस बरो जाता, आयकूंक बरो जाता, खुशी जाता. ओके, दीस टायम नॉट कन्विन्स्ड. ट्राय कर, नेक्स्ट प्रॅक्टीस कर. Yes. बाय जोशल डिसोजा. रॉयडन येस मॅम. विल फ्याबाचें भोव सोबीत पद मंगळुरा विशांत. आनी हें पदूय म्हाका मस्त इन्स्पायर जाल्लें आसा. हांवें एक मंगळुरा म्हणलें एक सॉंग कंपोज केलां आनी तें कंपोज करूंक म्हाका हें एक सॉंग इन्स्पिरेशन. आनी ताजे लिरिक्स बरयले आसात स्टॅनी बेळा आनी संगीत दिलां संजय रॉड्रिगीस. वेरी इन्स्पायरींग सॉंग. रॉयडन एकच म्हाका सांगूंक आसा, तुका ताळो मस्त बरो आसा. म्हाका उडास आसा लास्ट रावंडान ती तुजो ताळो बरो आसा. तूं कितेंय तरी करतय म्हणल्या खातीर म्हाका चिंता तूं सिलेक्ट जाल्लोय ह्या रावंडाक. ह्या पदांत खंयी तुज्या ताळ्यान तो कंट्रोल नातलो. सी तुवें सिंग करतना कंट्रोल्ड जावन सिंग केल्यार मात तूं पिक्चर येताय. खंय तुका कंट्रोल गेलो गी तूं इशीन तिशीन इशेन येताय. मस्त प्लेसीसांनी तशेंच जालां. वेरिएशन्स तुवें घालूंक प्रयत्न केलाय, ऑरिजिनलान ती तें आसा, तुवें प्रयत्न केलाय, बट तें नीट येवना. डायनामिक्स तुवें घाल्लें तर आनीक बरें येतें. तुजें खंयी एकच लेख आयकतलें. इवन द लास्ट पार्ट तें कितलें बरें तुका म्हूण येत आसलें. म्हज्या गांवा म्हज्या घरा म्हज्या शेरा जल्म दिल्लेल्या मंगळुरा. बरें तुका कंट्रोल म्हूण येत आसलें. इतलें बरें तुका स्कोप आसलो ह्या पदांत. सो येवना खंयी म्हाका बघता तुका मस्त प्रॅक्टिसाची ट्रेनिंगाची मस्त गरज आसा. ओके रॉयडन, ऑल द बेस्ट. थँक्यू मॅम. सो रॉयडन आयकलें आमच्या वरनारे काले सांगलें. हय. प्रॅक्टीस तर डेफिनेटली जाय. ट्रेनिंगाक तुका आनीक बरो अवकाश कित्याक सांगता आमची वरेनारेचे ट्रेनर. तिकाच वचून म्हणल्यार जालें तुवें. तें उरलें बरो सांबाळटा तुका. येस. सो मेक शुअर आतां मुखल्या हांताक येताय जाल्यार प्रॅक्टीस आनी सकयल ट्रेनिंग हाचे की एका लेवल हायर आसा जाय मुखल्या हांताक वचाचें जाल्यार. हे अंतर तुजे परफॉर्मन्स बरें आसलें. वरेनारे कितें सांगलां मोतीन घेवन मुखल्या हांताक बरी तयार जावन. येस सर. ऑल द बेस्ट. थँक्यू सर. बरें जावन. आमच्या संगीत घडणारा विशयांत येदोळूस अदल्या अंकड्यांनी आमी सबारशे आयकूंक आमकां मेळ्ळां. कित्याक म्हळ्यार आमच्या वरेनारांनी तांची झळक कितें, तांचे सांगाता, आमच्या संगीत घडणारा सांगाता, तांचो अनुभव कितें असो सांगलो आसा. तशें ही संप्रदाय आमी आनीक कंटिन्यू करता. आज विल्फी रेबिंबसाक समर्पीत हो आंकडो. तशें म्हळ्यार तांचे सांगाता, तांचो वावर, तांची पदां, तांचे विशयान थोडीशी जनवाय आमच्या वरेनारांतून आमी घेवन घेवया. पयलें हांव आतां जोशल बाय कशें वता. जोशल भाई तुम्ही सांगचे विल्फ्याबाचे पदां तुम्ही आता डॉन बॉस्को कॉम्पिटिशन जावन दी वा हेर कॉम्पिटिशना बारशे भाग घेतला आमकां येदोळीस कळीत आसा. तशें म्हणटाना विल्फ्याबाची पदां जावन दी वा हेर संगीत घडणारांची तुम्ही सबार सिंग केल्या. विल्फी रेबिंबसाची पदां तुमच्या जिणेंत कशें इम्पॅक्टफूल जाल्यात या तुमच्या संगीत क्षेत्रांत कशें इम्पॅक्ट हाडला हाचे विशयांत एक थोडी झळक तुमी दिवची. विल्फी रेबिंबस म्हणटाना म्हाका पयलें उडास येवचो म्हज्या बाळपणाचो. हांव ल्हान आसा. म्हजो डाडा गल्फांत काम करतालो. कतार मस्त वर्सां तो थंय आसलो. तो केदाळा गांवाक येता त्या दाळा आमी डाडा कडेन स्टोरी विचारची. कालें जाता कतारांत तूं खंय गेल्लोय, कतार कशें आसा तें पुरो. आनी डाडान बरें करून एक्सप्लेन करचें आसलें. आनी एक विशय ताणें बरें करून एक्सप्लेन करचें आसली ते विल्फी रेबिंबसाचो लायव्ह कॉन्सर्ट. तो येतालो कतारान जाल्यार तो थंय गेल्लो आसा.
आनी ताजें वर्णन डाडान बरें करून केल्लें आसा. म्हाका तें आजुनूय उडास आसा. डाडान म्हणचें आसलें कहलीं पदां, कहलीं विसील, लोकांचे रेस्पॉन्स, जोक्स बरे आसले, आमी हांसून हांसून पोट दुखलें, बरीं पदां. सो अशें डाडान वस्तू वर्णन केल्लें आसा. ताजे उपरांत विल्फी बाबाक हांवें येदोळी लायव्ह जावन हांवें पळोवना, म्हाका तो अवकाशय मेळो ना. बट तांच्या म्युजिकल कॉन्सर्टांत म्हाका एक सिंग करी म्हणली म्हणजे ती एक आशा, ते अल्टिमेट, ते हर एका सिंगराक एक आसता विल्फी बाबाच्या कॉन्सर्टान आमी सिंग करीचे म्हणून. म्हाका तो अवकाश, हांव केदळ गल्फ वॉयस ऑफ मँगलोर कॉन्टेस्ट विन जाली. ताजे उपरांत कतारांत तांणी एक कॉन्सर्ट, विल्फी बाबाचो एक कॉन्सर्ट तांणी सादर केलो आनी तांतू गल्फ वॉयसांत विन जाल्ल्यांक अवकाश दिलो. सो तशें म्हाका थंय एक अवकाश मेळ्ळो आनी मिनाबाय टू म्हाका स्टेजीर परफॉर्म करचो अवकाश मेळ्ळो. ताजे उपरांत दुबय शारजा एक तांचें कॉन्सर्ट जाल्लें, त्या दाळेय म्हाका तांणी अवकाश दिल्लो. सो मस्त अवकाश तांणी म्हाका दिल्यात, तांकां देव बरें करूं म्हणटा. आनी विल्फी म्हणटना म्हाका ताजे सांगातात मिनाबायचोय तितलोच उडास येता. मिनाबाई एक मस्त हंबल पर्सनॅलिटी. सो म्हाका कोणाय बरी तुका एक कोणाचें हंबलनेस तूं काणगेताय म्हळ्यार हांव मिनाबाई म्हणटा. मस्त हंबल. इतलें तिका एक आतां जाल्यार रिपोर्टच्या लायव्ह शोकी हांव गेल्ली, आतां जाल्यार तिजो ताळो इतलो पिक्चर बसता, इतली खुशी जाता तिका आयकतना. ग्रेट ती. आनी हर एक फावटी तांच्या घरा येताना तांणी ते वेलकम करची रीत, हर एक आर्टिस्ट आतां हांव कांयच न्ही तांच्या मुखार जाल्यारय हांव म्हज्या फस्ट शोक हांव तांकां इनवायट करूंक तांच्या घरा गेल्ली. त्या दाळ तांणी म्हाका एक ट्रीट केली रीत, बोस बा तुका हें जाय, तुजें सर बरें जावं दी. आनी म्हज्या कॉन्सर्टाक ती आयिल्ली आनी येवन तितली तांची सिंप्लिसिटी पळया. तांणी येताना आमी चिंतलें ती येवनात म्हणून, म्हाका सत्य गोतूना ती आयिल्ली म्हणून. ती येवन लोकां मदें बसून म्हजें कॉन्सर्ट आयकून ती गेल्या. ती खंयी हांव आयल्या, म्हाका इल्लें मुखार बसया तें तिणें दाखोवना. सो ती सिंप्लिसिटी. सो मागीर हांवें तिका कॉल करनी देव बरें करूं म्हणलें आसा. विश्वास सर आसा आनी विणाबाई आसा, आमी कातारांत मेळिल्ल्या, सांगाता आमकां गांवकी अवकाश दिल्लो आसा. सो हे पुरा यादी विल्फी बाबाचे. खंडीत जावन भोव सोबीत यादी तुमच्या जिवितांत खंडीत जावन विल्फी बाबाच्या. तांचे जावन तांच्या कुटुंबांत मिनाबाई जावन दी, विश्वास जावन दी, तशें विनाबाई जावन दी, सबारशी मेमरीज तांच्या सांगात आसात. देखून तुमकां एक भाग मेळ्ळा तांच्या विल्फी नायटांत. ते सगळे सिंगरांची एक आशाच आसता तांच्या विल्फी नायटांत एक परफॉर्म करचें म्हणून. तुमकां देव बरें करूं. हांगासरी बोवा पुरबायची मेमरीज कितें तुमची तुमी शेअर केल्ल्याक. आनी हाचे सुवे आमी आतां आमच्या मुखल्या स्पर्धिकाक वचून या. खंयचें पद ताणें विंचलां हाच्या विशयांतली सडीत आमी जाण घेवया. मुखलो स्पर्धेक विल्फी बाबाचे आनी एक सोबीत पद घेवन हांगासर मुखार येता बाब हर्षल डिसोजा. हर्षल, येस, ह्या रावंडाक वेलकम तुका. थँक्यू रायनल. जिगिबी गितारा बरी दिसताय तूं आतां. फुल जिगिबी दिसता तुज्या वस्तुरार. थँक्यू. ताका जिगिबी गितारान तापयता आतां. तारांत आल्लो ना, जिगिबी गितारान आल्लो की सीझन 1 आल्लो. हो, तर थीमॅटिकली ड्रेस करून आयला हितून. तर वय वय फॅन्टास्टीक. नर्वसनेस ना, नर्वसनेस ना, फुल कॉन्फिडन्स. खंयचे पद तुवें विंचलें विल्फी बाबाचें? हांवें मनशाची जीवन, ओके, सिंगर जावन आसा रॉनी डिकोना आनी लिरिक्स आनी ट्यून दिल्ले जावन आसा विल्फी बाबान. विल्फी बाबान दिल्लें. कित्याक हें पद? कित्याक म्हळ्यार सबार तुका पदां सिलेक्ट करूंक व्हडले भंडारच आसले, बट तांतले पुरायतले तुवें हें कित्याक सिलेक्ट केलें? हें कित्याक हांवें सिलेक्ट केलें म्हणल्यार हें पद सगळें मनशाच्या जिवना विशयांत आसा. आमी चड आस्त आनी रिचनेसा वयर पाटी येतात, बट लास्टाक आमी फोंडा भितर तेचे लास्ट. सो ह्या सॉंगांत तें बरयल्लें आसा. मिनींगफूल आसा. सिंगींग वायज आतां टेक्निकॅलिटीज पळोवचे जाल्यार तुका हातूं कालें वॉट वॉज अ स्टँड आउट थिंग फॉर यू? लायक आतां पिचींग जावन दी या म्युजिकली डॉमिनंट आसा की कशें तुका कालें भोगलें तातूंत? इल्लें चॅलेंजींग आसा हें पद, इल्लें क्लासिकल टायप आसा इल्लें. सो हांव क्लासिकली ट्रेंड न्ही, सो इल्लें चॅलेंज जावनूच हांवें कान गेलां हें सॉंग. सो एक ट्राय दिया म्हणून हांवें कान गेलां. 100% गुड. येदोळचे तुजे ऑडिशन रावंडाचे आनी पयल्या रावंडाचे परफॉर्मन्स आमच्या विक्षकांक, आमच्या वरेनारांक सगळ्यांक मस्त लायक जाला. सो होपफुली दीस परफॉर्मन्स गोज रियली वेल फॉर यू. थँक्यू. ऑल द बेस्ट.
मनशाचे जीवन मनशाचे जीवन ल्हान एक पैन संसार मनच्या दर्यांत कैसर पावल्यारी पाटी घुवोन मरणा फोंडा पर्यांत मनशाचे जीवन ल्हान एक पैन संसार मनच्या दर्यांत कैसर पावल्यारी पाटी घुवोन मरणा फोंडा पर्यांत घटमुट जीवाचे त्राण सोडानी आखरेच्या वक्ता प्राण दी घटमुट जीवाचे त्राण सोडानी आखरेच्या वक्ता प्राण दी मो गजडेची काट सोडानी मरणा पेटेक पाट दी वर्सांचे पैन संपोन आता पैनाक अंत्य दी मनशाचे जीवन ल्हान एक पैन संसार मनच्या दर्यांत कैसर पावल्यारी पाटी घुवोन मरणा फोंडा पर्यांत भांगरा मोलाचे घर सांडानी फातरा मातयेंत बिडार गे भांगरा मोलाचे घर सांडानी फातरा मातयेंत बिडार गे एकऱ्याची आस्त सांडानी सफुटीच्या फोंडांत न्हिदे मैलांची वाट सल्लाई तूं आतां खाला न्हिदोन तुये मनशाचे जीवन ल्हान एक पैन संसार मनच्या दर्यांत कैसर पावल्यारी पाटी घुवोन मरणा फोंडा पर्यांत मनशाचे जीवन ल्हान एक पैन संसार मनच्या दर्यांत कैसर पावल्यारी पाटी घुवोन मरणा फोंडा पर्यांत मरणा फोंडा पर्यांत मरणा फोंडा पर्यांत हर्षल येस रायनल भारी सोबीत जाला परफॉर्मन्स Thank you so गायन much. गायन मस्त बरें जालां आनी तुवें ऑलरेडी सांगलें बरी चॅलेंज म्हूण काल घेतलें बरें वय वय बऱ्यान तुवें रेंडर केलें खुशी जाली पण म्हाका खुशी जाल्यार तें म्हाका आनी तुका जालें हांवें तुका सांगचें वय, तितलें वय, मूग जालें वय. काल जाल्यार आमच्या जजेसान सांगलें ते फायनल डिसिजन न्ही वय आतां तांच्या डिसिजनाक तूं रेडी आसा गी येस काल म्हणटा रिपोर्ट कार्ड आतां काल दितात पळय हांगी वय पळया ओके पयले आमी बाब रोशन क्रास्ता कुशीन या ते काल म्हणटात पळय बाब रोशन क्रास्ता हर्षल येस सर
ओरिजिनल स्केल गी उडणं केली ना ओरिजिनल स्केल ती ॲक्च्युली हें पॉड ॲक्च्युली रिलीज जावन जातलें हांवें जेसन लोबोन MTGन एक पाटी सिंग केलें ताणें सो तें हांवें आयकून आतां प्रॅक्टीस केल्लें ॲक्च्युली हें ॲक्च्युली एका स्क्रिप्टान तांणी रिलीज जावन आसा एक सॉंग सो वय रॉनी डिकोनान तांणी सिंग केल्लें वय तें आणकी रिलीज जावन जातलें ओके म्हाका लागी पिच्च उणें असल्या बरी बगलें ओपन जावन आसल्या बरी बट तुवें बरें कसोबीत करून सिंग केलें थँक्यू सो मच बरें कसलर्स आनी पुरा फर्स्ट टायम आयकोचें पद हांवें म्हाका लायक जालें लिरिक्स लायक जालो ट्यून लायक जालो वेरी गुड ह्या सॉंगाक काले जाय तें तुवें दिलाय थँक्यू ओके सो ऑल द बेस्ट म्हणटा थँक्यू सो मच सर बाय जोशल डिसोजा. हर्षल येस मॅम लास्ट रावंडाचे तुजे परफॉर्मन्स पळोवन ह्या रावंडांत आमचे एक्सपेक्टेशन सडला तुजे तावन थँक्यू सो मच मॅम सडला बट तुवें तितलें एक लास्ट रावंडा इतलें बेटर करूं न्हय म्हण म्हाका भोगलें ह्या रावंडांत ओके गोत्तू ना तुवें आतां चॅलेंजींग सॉंग चूज केला म्हळें ती एक बरी विशय तुवें तुका चॅलेंजींग म्हण भोगलें एक विशय काणून तुवें सॉंग चूज केलें गुड बट म्हाका रोशन सरान सांगलें बरें स्केल खंयी तुका मस्त लो जालो तुजी थोडी उतरां आयकूंकूच नात हांगा अकरेची उतरां म्हळ्यार भायर येवनात एक ओपन सिंगींग येवना तुजें बिकॉज यू आर नॉट कम्फर्टेबल विथ द स्केल येस वय मग तुका स्केल हाय करचें आसा तुका तें करी येता आसलें वय काल्याक ट्राय करूं न्हय कॉन्फिडन्स नातलें चड सो पळयलें ट्राय करया म्हणून एक अदरवायज न्हय यू आर टू गुड ते एक स्केल तुवें एक हाफ नोट या एक नोट चडयलो तरा न्हय सुपर येता हें पळय तुजें वेरिएशन आनी पुरा मस्त नीट आसलें म्हाका मस्त खुशी जाली तेंत म्हाका बगलें कितें आयकना ओपन सिंगींग तें येवना ओपन जावन येवना तुजें गायन ओके येस मॅम या ऑल द बेस्ट हर्षल थँक्यू सो मच मॅम बाब साईश फर्नांडीकर. हर्षल बाब Yes, sir. मॅडमीन तुका सेम सांगलें की लास्ट तुज्या सिंगिंगाचेर तूं एक एक्सपेक्टेशन वाडयता वय सो वी म्हणून इट इज नॉट अ बॅड परफॉर्मन्स बिकॉज वी एक्सपेक्ट समथींग वीच यू डिलिवर्ड लास्ट टायम ताजे परस आनी बरें जावपा जाय वय वय तें जर कंपेर केलें जाल्यार दॅट डिसअपॉयंटमेंट इज देर येस बट एक्सपेरिमेंट करप आनी तोय बी फॉर कॉम्पिटिशन इज अ बीग करेज येस I would say कि I am comfortable in this zone. I'll sing only these songs. But sometimes in life, अशी challenges स्वता कडेकूच घेवपाचे आसता आनी that daring I salute you. कापासताच जाय कॉम्पिटिशनाक अदरवायज वेन एवर लायव्ह शो आनी खंय गायता आसतना तूं गावपाक शकता येस बट फाल्यां तूं कॉम्पिटिशनांतल्यान भायरूय पडपाक शकता वी डोंट नो वय वय बट यू टूक द रिस्क एंड दॅट इज द लायफ येस जे मनीस हें करपाक शकता तोच मनीस कॅन फेस एनी सिट्युएशन गिवन सिट्युएशन Yes. सो कॉंग्रॅच्युलेशन Thank बी you so much, sir. ऑलवेज बी ब्रेव लायक वॉट यू आर येस थँक्यू सो वेरी मच मच येस हर्षल येस रायना रिस्क काण गेलें रिस्क पे ऑफ जालें की ना तुवें ऑलरेडी बरें नाल्यार आयकलें वय बट अगेन बाबा साईशान ऑलरेडी सांगलें बरी इफ तूं कॉन्टेस्टाना भायर पडटाय ऑर डजंट मुखल्या रावंडाक वेताय यू टूक अ रिस्क सो दॅट्स द ग्रेटेस्ट रिवॉर्ड दॅट यू कॅन हॅव बट तुका सगळें सर बरें मागता हो हंत बऱ्यान गेलो मुखलो हंत आनी किल्ले बऱ्यान वचून दी वय कितें बरें नाल्यार सांगलां पुरा मतीन घेवन मुखल्या हंताक तयार कर थँक्यू सो मच तुका सर बरें मागता थँक्यू कोंकण कोगुळ देवादीन वेलफेअर मेंबर्स हांच्या विशयान आमी हांची पद आयकून आसा तांच्या विशयान थोडी जानवाय आमी घेवन आसा तशें म्हणटा आसतना आमच्या बरें नाल्यार कुशीन आमी वच जायच पडटा विदोळीस बाय जोशलान तांचे कितें मेमरीज आसात आमकां सांगलें आतां हांव बाब साईशा कशें येता कित्याक म्हळ्यार आदल्या आंकड्यान तुमी एक पाटी एरिक ओजारेची आमी उलोवन आसतना तांणी हाचो एक जिकर केल्लो की गोंयांत तांचें महासंमेलन जाता आसतना वेलफेअराची वळख आनी कर्ण बाब एरिक ओजारेन तांकां दिल्ली म्हूण तशें आसता हाच्या विशयान दिल्लेशें सडीत म्हाका कळोवंक जाय म्हणजे सांगाता तुमकांय कळोवंक जाय म्हूण आमी हांव चिंता तशें आसता बाब साईश हाच्या विशयान दिल्लीशी एक ल्हान झलक तुमी आमकां दिवची सी एक सिग्नेचर मार्क म्हण आसता ते मोग जो कितलो आशिल्लो इज लायक अ एंथम लायक खूब कमी पदां आसा जी कोंकणी विसे चान्न्याच्या राती आनी कितें दीज आर एंथम सॉंग्स दे आर वर्ल्ड एम्बेसिडर्स फॉर कोंकणी दीज आर द सॉंग्स
आनी ही सॉंग्स कोणाकूय यू सी द विडियोज लायक कोण आराब आसूं कोण आनी कोण आसूं दे आर ते that tune itself was copied by in Bollywood. The Moktuzo ताजेरूय हिंदी पदां आयल्या इन्स्पायर जावन विथ दॅट इज द कॅपेसिटी. आनी जेन्ना ह्या मनशाक मेळपाक जाय हो एक्सायटमेंटान आमी मँगलोर आयले आनी एरीक बाबान आमकां ताज्या घरा गेले तेन्ना पयलीं म्हणल्यार वेलकमींग जे हें आसा ताका वेलकम करपाचें दॅट वॉज ऑसम. अजुनूय आय एम बीट इमोशनल की ज्या टायमार आमी गेल्ले ते आमकां ताजे घरकान्नीन मिनाबाईन सांगलें की जेवले शिवाय वचप ना. आनी वी वर लायक आनी फोर्सान म्हणजे आमकां फोर्सान आमी एक 5-6 जाण आशिल्ले. हांव आशिल्लो पूर्णानंद च्यारी आशिल्लो आतां हांव इज एकाडमीचो अध्यक्ष आमच्या. सो तिणें आमकां थंय जेवले and then we had the discussion की कसो प्रोग्राम कितलो स्लॉट and then we talked about economy. पयसो तुमी पयशेय दिता इतलें व्हडलें काम करता आनी तुमी पयशेय दिता. सो ही वॉज लायक यू आर डुईंग अ बीग थिंग देर अबाउट कोंकणी. आय डोंट एक्सपेक्ट एनीथींग. इन फॅक्ट हांव म्हज्या गांवांत वता गोंयांत वता तें मूळ म्हजें. सो वेन आय एम परफॉर्मिंग इन माय मदर लँड आय एम कनेक्टेड टू इट. I don't want money. So that is the greatness. That is the artist's devotion. That is artist's commitment. And this has not happened first time. After that, we had many programs तांचे आमी arrange केल्ले. आनी इतलो हंबल मनीस हांवें लायफान पळोवना. ताणें पळय सांगलें न्ही की तो आयलो पळयलो गेलो नथींग ग्रेट अबाउट ही इज सो हंबल. म्हणजे कम्फर्ट लेवल म्हणजे त्या वेळार परिस्थिती आमची तितली हें नाशिल्ली. वी अरेंज हॉटेल्स बट नॉट दोज हॉटेल्स वीच दीस. बट एकूय ताजो कंप्लेन ना अबावट इट एंड कांयच ना. म्हणजे ताजे कॅलिबराचो आर्टिस्ट ज्या कॅलिबराचो आसा केन्नाय आमकांय दुखता की दे डिजर्व मोर देन. आनी तो गिल्ट फील येता की आमी हांकां दिवना कांय. So these people had made us happy lifetime and they will make their keep on making happy the next generation and the ताजे फुडले जनरेशन जो मेरेन कोंकणी ह्या हाजेर वर्ल्डाचेर आसा तो मेरेन विल्फी बाबा सारके मनीस सूख दीत रावतले. दे आर इमोर्टल अमर म्हणटाले. या अमर विल्फियाम Yes, म्हणून येता yes. कित्याक म्हणल्यार ताची पदां Yes. एवरग्रीन दे वील लास्ट लॉंग जनरेशन्स टू कम. Yes. ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टायम आमी केदाळे स्पोर्ट्सान यूज करता रेफरन्स. Yeah, बट इन म्युझीक ही इज द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टायम. सो बोवापूर बाय तुमी आमकां इल्लीशी तांची झळक दिली. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. अशें आसता मुखलो स्पर्धीक हांगासर वेल्फियाबाचे आनी एक अप्रतीम पद घेवन फुडें सरता. बोवापूर बायची तयारी तशी जाल्या फूल कॉन्फिडंट आसता. हांगासर आतां येवन तुमचे खातीर आनी आमचे खातीर एक पद सादर करता आनी तो आसा बाब अरविंद डिसोजा. अरविंद सर ह्या रावंडाक वेलकम तुका. थँक्यू. कशें भोगता तुका आतां ह्या रावंडाक तूं क्वॉलिफाय जावन आयलोय आतां ह्या रावंडाक हांगा परफॉर्म करूंक रेडी जालाय. कशें भोगता आसा तुका. म्हाका मस्त बरें भोगता येता सर. कशें बरें. फर्स्ट रावंड आतां तुजें परफॉर्मन्स जालें तुका काल इम्प्रूव करूंक आतां त्या परफॉर्मन्साक आनी ह्या परफॉर्मन्साक कंपेर करचें जाल्यार तूं आतां प्रिपेर केल्ले रीत काले नवें सावन तुवें केलें. आतां जजसांनी तुजी तांची बरोवणी दिल्ली आसा तुवें काले नवें सावन तें केलें. म्हळ्यार जजसान म्हाका सांगलें इल्ले उतरांचे इल्ले सुडाळे जायचे म्हळ्यार ते न ना ते ताचे वयर इल्ले चड कॉन्सन्ट्रेट करचे. ओके. मागीर मस्त सिंगिंगांत इल्ले कॉन्फिडन्स येजे म्हणून सांगलें. ओके. सो ते ताचे वयर हांवें वर्कआउट करना वर्क करना आयलें. ओके व्हेरी गुड. आज वेल्फियाबाचे खंयचे पद तुमकां गायन करता. वेरोनिका ब्युटिफूल बारी अपूर बायचें पद. आमी एक्सायटेड आसा वरणार तयार आसात आमी सगळे तयार आसा. ऑल द बेस्ट. थँक्यू. सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मोतीन तासाय म्हज्या सुखा कुकली पा खेळोन आसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव म्हजेंच करूंक तुका
सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मोतीन तासाय म्हज्या सुखा कुकुली पाखेळोन आसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव मोजेन्स करूंक तुका वेरोनिका वेरोनिका मोगाक मोग दी पाटी म्हज्या सुखा वेरोनिका वेरोनिका Dear lady, dear lady, dear lady, dear lady, dear lady, dear lady, dear lady. मतेन तासा कितें सांगूंक चिंता हर एका दिसा तूं पेटतना पूण मोगा म्हाकाच हांव विसरता मुक्त तुजें तोंड देखतना मतेन तासा कितें सांगूंक चिंता हर एका दिसा तूं पेटतना पूण मोगा म्हाकाच हांव विसरता मुक्त तुजें तोंड देखतना हांव तुजोच मोग करीत आसा वेरोनिका म्हणून अशें सांगीन तर कशें बोगात तुका सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मोतीन तासाय म्हज्या सुखा कुकुली पाखेळोन आसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव मोजेन्स करूंक तुका वेरोनिका वेरोनिका मोगाक मोग दी पाटी म्हज्या सुखा वेरोनिका वेरोनिका Dear lady, dear lady, dear lady, dear lady, dear lady, dear lady, dear lady. आशेक म्हज्या भरली 2 वर्सां हांव तुज्या पाटीक लागून आसा वेळ घडी ती येत खंयच्या दिसा एकवट हांव गुरेस्पेरा मिसा आशेक म्हज्या भरली 2 वर्सां हांव तुज्या पाटीक लागून आसा वेळ घडी ती येत खंयच्या दिसा एकवट हांव गुरेस्पेरा मिसात हांव तुजेच लागीं काजार जाता वेरोनिका म्हणून अशें सांगीन तर कशें बोगात तुका सगळी रात न्हीद ना म्हाका तूं मोतीन तासाय म्हज्या सुखा कुकुली पाखेळोन आसाय म्हज्या दोळ्या मुखार चिंता हांव मोजेन्स करूंक तुका वेरोनिका वेरोनिका मोगाक मोग दी पाटी म्हज्या सुखा वेरोनिका वेरोनिका Dear lady, 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 dear lady. अरविंद वय भोव सुबीत पद आनी हाचे आय थिंक नशिबांतल्या चेडवाक एका मुवींत अनेक वर्जन आसलें लेनोरा म्हणून हय तरी भोव सुबीत करून तुवें हांगासर गायन केलें आनी तुवें म्हळें हाच्या फाटल्यान प्रिपरेशन तुवें कालें केलें बरें करून दिसतालें कित्याक म्हळ्यार योडलिंग तूं एक पार्ट आसलें
बरें ट्राय केलां तुवें. आमचे वरिनरां कितें ह्या गायना विशीं कितें सांगूंक आसा तें आतां तुका विस्तार रितीन सांगतात. देखून पयलें हांव बाब साईश पानांदेकर तुमचे कुशीन वता. Valor, I say, because now I katalo full focused on the arrangements. Fatlan, I could hear the accordion playing and then the trumpet harmony, and of course the violins. And so itlo arrangement powerful with your voice. It soothed my kanak bare lagle, thorn lagle, shitor lagle. This is again a Bollywood sort of tracks, all tere liye the Bollywood style tenna ashilti, and all came from this music composers from Konkan belt who knew to write music, and they were trained in choir in church. Sagale trained zalle for blowing and for this instrument. So that influence was there, and they took the music and taught those music directors then ki this is the style, ही style असतं. जशें क्रिस पेरीन एक वेगळें म्युझिकच तयार केलें. ऑल वॉज झॅज. इफ यू फॉलो झॅज यू नो अरे दिस इज दिस सॉंग, बट now that Zaz will think that Chris Perry's song is original song. That was the impact, and that is the impact here. You can see. Keep singing. Very nice. तो जेलो पळय आयलो न्ही with the music. हांव तुका तें आयकता तें with the, it is like a 100 जाण ते म्युझिशन्स बसल्या. You can just imagine and they playing and you singing with it. Also feel म्हाका आयलो that old style of nostalgic जालो मातसो. Very good, very nice. Thank you very much. Thank you. बाब रोशन क्रास्ता तुमची बरोवणी. अरविंद सर बारी बरें सिंग केलें. थँक्यू. बारी बरें सिंग केलें. आयकूंक खुशी जाली. यॉडलिंग ट्राय केलें तुवें. नायस. एक ते बेजार आयकलें म्हळ्यार काही हांसोना तोंडार कांय ना. सॅड दिसतालो म्हाका. सॉंग इतलें बरें आयकता तूं सॅड आसाय, बट बरें आयकूंक सॉंग आयकूंक बरें जालें म्हाका. बरें जालें. या थँक्यू. ऑल द बेस्ट. बाय जोशल डिसोजा. अरविंद, तुजें गायन आयकून म्हाका पर्सनली मस्त खुशी जाली. मस्त खुशी जाली. तुजें ग्राफ कशें वचून आसा. तुजें ऑडिशन रावंड तूं पळय आनी एक पाटी वचून कितलो घामेलाय. फर्स्ट रावंड आदी कितलो घामयलें म्हाका उडासा. मदें मदें तूं पुसतलें तुजो घाम. आज तूं इतलें बरें कन्न सिंग केलां. कळ्ळें इम्प्रूवमेंट. मस्त खुशी जाली. आनी तुवें सांगलें उतरांची सोडाळाय तुका सांगलें लास्ट हातूं, आनी तें तुवें बरें कन्न सांबाळ्ळें हातूं. सो अशें एक परफॉर्मन्स ग्राफ वयर वता ना, आमी हांगा बसल्या की आमकां एक सॅटिस्फॅक्शन. वेरी गूड. हांवें आनी यॉडलिंग ट्राय केलें तुवें. बरो फील आसलो पदान. तुजें पद हांवें हेडफोन घाल दोळे धांपून आयकल्यार बरें आयका. तेन्ना तुका पळयतना काही स्मायल मिसींग. इवन सरान सांगलें बरें प्रेजेंटेशन मस्त इम्पॉर्टंट. तुका लोक पळयता, तूं टीव्हीचेर सिंग करताय न्हय, लोक तुजें तोंड पळयता, तुवें स्मायल दिजें आनी हें पद तुका एक मोगाचें पद. सो हें तूं एक उडास तर जायतें. अदरवायज यू आर टू गुड. सो अशें तूं इम्प्रूव जावन तूं वच. सर बरें मागता तुका. त्याचेर वर्क करता. ओके, व्हेरी गुड. प्रेझेंटेशन. येस. थँक्यू. वरिनारां सांगलें आयकलें तुवें. तांकां फूल फिदा कन्न सोडलें तुवें. घरा आसलीं विक्षकां जाल्यार ही पळोवन तुजें परफॉर्मन्स पळोवन मस्त संतोश पावल्यान. देखून सर बरें मागता. आनी मुखल्या हाताक वेता जाल्यार तयाराय कितें करची ऑलरेडी सांगल्या तेच बऱ्या रितीन तुवें तयाराय करची. ऑल द बेस्ट. ओके. थँक्यू. तिना बोरबायची पदां हांगासर विल्फ्याबाची सादर जाली. तशें म्हणटाना आमची 3 वरिनरां आसात. दोगां वरिनरांनी ऑलरेडी आमच्या लागीं उलयल्ले आसा. तशें म्हणटाना बाब रोशन क्रास्ता राखून आसात विल्फ्या बाबाच्यान एक 2 शब्द उलोवंच्याक. देखून बाब रोशन क्रास्ता तुमचे अनुभव. आतां विल्फ्या बा सांगता तुमी काम केलां ना अगेन हांव नेणा, तरी तांची पदां तुमी आयकलां, तांची पदां खेळ्ळ्यात तुमी. तशें आसतना तांचो एक मोठो अनुभव तुमी आमचे सांगाता सांगून घेवचो. विल्फ अबाउट म्युजिकल अवकाश मेळो ना, बट ल्हान आसतना म्युजीक नायटांनी पळयलें आमच्या गांवाक. बेळा येवन ताणें नायट सदर केल्ली आसा. आनी सॉंग्स आमच्या ती आयकून व्हड जाल्ले आमी. वर्साक एक आल्बम करतलो म्हूण दिसता तो. 10 to 12 सॉंग्स आसतले एका आल्बमांत. आनी केदळ रिलीजात राखून रावतले आमी ते आयकूंक. केदळ म्हळ्यार राखण्यार आनी येताले राखण रिलीज जावचे डेट आनी राखून रावतले आमी ते तशें. मागीर विल्फ्याबाचें एक विशेशता म्हळ्यार तो आमच्या कोंकणी संगीत राय म्हूण येत म्हळ्यार ताका बीट करचे कोणी नासले. ताचे मात
कितली सॉंग हजारांनी सॉंग्स आनी ताणें काले म्हणटात बरे नातले फिल्ड ना कोण हर एक विशय हर एक विशय तुझे समाजाचे जावं दी कुटुंबाचे दी बायले गजाचे झगडें जावं दी आनी शेजारच्यांचे झगडें जावं दी ते पुरा विशय बरयला इवन कॅबरेट सॉंग बरयले ते दाळा बरयले ताणें ते आतां हिंदीक म्हणल्यार कांय कितलें हिट जाता आसलें कोण हांव म्हज्या पोटा बुके खातीर हांगा नाचता सुपर सॉंग आमी काही नायट यूजच करना तें सॉंग वेरी नायस सॉंग आनी विल्फी नायट म्हूण स्टार्ट जाल्लें विल्फी आपण स्टार्ट केल्लें इतली फेमस जाल्लें की एका फिरगेजेंत मेलिन प्रसाची नायट आहली की पुरा प्रिपेर जाता ते आसा म्हजो फ्रेंड गेलो की हांगा काल फंक्शन आसा हांगा मेलिन पेर्साची विल्फी नायट आसा म्हणलें की म्हळ्यार एवरी म्युजिकल काल आसा ते इव्हेंट आसा इज ए विल्फी नायट त्या नायटा पयले विल्फीच नांव येतालें की तितलें फेमस जाल्लें तें सो मस्त अभिमान आसा खंडीत जावन आमकां ही मस्त अभिमान इतलीशी पदां इतलीशी म्हणजे एक अंडरस्टेटमेंट म्हणून कित्याक म्हणून तितलीशी पदां आसात आनी तुमी सांगले बरी हर एक थिमाचेर बेस्ड सॉंग्स आसात आमकां खंयच्या कार्याक गेल्यार आतां खंयच्या कॉम्पिटिशनाक गेल्यार गांवचीच असलीं पदां देखून देव बरें करूं तुमची एक्सपिरियन्स तुमी शेअर केला त्याच्या सवय ह्या आंकड्याची अकरेची गावपीण आतां हांगासर मुखार येता तुमच्या मुखार विल्फ्याबाचे आनी एक सुबीत पद घेवन फुडें सरता बाय शार्लेट कॅस्टेलिनो. प्रेक्षकांनो बाय शार्लेट कॅस्टेलिनो त्याची वळख म्हाका सबारशा रियलिटी शोन हांवें पळयलां सोद आनी हेर रियलिटी शो आनी कॉम्पिटिशन डॉन बॉस्को अशें जावं दी नेवर गिव अप म्हणजे जाल्यार आपल्या ताका एक परफेक्ट एक्झाम्पल शार्लेट सांगचें जालें कित्याक म्हळ्यार सबारशा कॉम्पिटिशनांत भाग घेता आनी आपले फूल 100% परफॉर्मन्स दिता आनी आयच्या दिसा हांगासर विल्फ्याबाचे आनी एक सुबीत पद घेवन हांगासर परफॉर्म करच्याक तें आयतें आसा. सो शार्लेट तुका ह्या रावंडाक स्वागत. आनी आतां ह्या प्रिपरेशना विशयान आमी लवल्या तुका आतां विल्फ्याबाचें पद सिलेक्ट करचें जाल्यार खंयचेंय करी येता आसलें तूं गायन करनास आसलें पदां तशें म्हणटना आज तुवें खंयचें पद सिलेक्ट केलें आनी कित्या खातीर सिलेक्ट केलें? आज हांवें सिलेक्ट केल्लें पद जावन आसा माय भाशे म्हज्या. सो म्हाका तें इल्लें बरें लागलें कित्याक म्हळ्यार सदावत जावन तें हांव चिंता पद कोणी म्हणूना ह्या टेलिकास्ट जाल्लें तितलें हांवें पळोवना सो म्हाका इल्लें इनोवेटीव दिसलें त्या देखून हांवें सिलेक्ट केलें. ओके सो एक चॅलेंजच म्हणून येतो का ओके परफेक्ट. सो तयार बऱ्यान जाल्यार हांव चिंता तुका सर बरें मागता आमचे बरें आमी सकाळां तुका आयकूंक ते गान राखून आसा. ऑल द बेस्ट. हो हो नमान नमान तुका माय भाशे म्हज्या आज तुका नमान म्हणटना दोळ्यांत म्हज्या देवतात दुखा आज म्हज्या दोळ्यान देवून येता दुखा आज म्हजो गळो बांदून येता आपली माय म्हणून आपोंगे माय तुका भोगतालस तुज्या तोड्या पुतांक माय भाशे म्हज्या लाखो लोकांची भास तूं माय भाशे म्हज्या पूर्ण सायकून शांत तूं माय भाशे म्हज्या लाखो लोकांची भास तूं माय भाशे म्हज्या पूर्ण सायकून शांत तूं जादी गो तिका दी जागो तिका
तोवर उबून गेले. परदेशांत कटा कटा कोंकणो कोंकणो भेटताना कोंकणी भास उलयनान जाले. भांगराळ्या तुझ्या शेतांनी ती पिकलेली भातां खावन तुझे तोवर उबून गेले. परदेशांत कटा कटा कोंकणो कोंकणो भेटताना कोंकणी भास उलयनान जाली. आपल्या मायेंत शिकली भास आपल्या भुरग्यांक शिकोवंक तांकां फुटवना. कोंकणांतली निंटी निंटी नत्रां तांकां कोंकणी उतरां समजना. हाय ग ती तुझ्या हाय ग ती माय भाषी मुजा. आज मुझ्या दोळ्यान देवून येता दुकान. आज मुजो गळो बांदून येता. आपली माय म्हणून आपोंगी माय तुका भोगतालच तुझ्या तोड्या पुता. माय भाषी मुझ्या लाखो लोकांची भास तू. माय भाषी मुझ्या पूर्ण सायकून शांत तू. माय भाषी मुझ्या लाखो लोकांची भास तू. माय भाषी मुझ्या पूर्ण सायकून शांत तू. जादी गो सादी गोतिका दिजा गोतिका. उस्क्यार असताना शिकली भास विसराना. आपल्या मायक विसराना कोणी. बिझनेसान तुलय तुझ्या दुसरी भास परवाना. पूण घरान तुलय रे कोंकणी. मायच्या उस्क्यार असताना शिकली भास विसराना. आपल्या मायक विसराना कोणी. बिझनेसान तुलय तुझ्या दुसरी भास परवाना. पूण घरान तुलय रे कोंकणी. आमची भुरगीं कोंकणी शिकली नात जाल्यार तांची भुरगीं शिकची नात. सरशींच मुखार वसात एक दिसा ही कोंकणी भास उरची ना. हाय ग ती तुझ्या हाय ग ती माय भाषी मुजा. आज मुझ्या दोळ्यांत देवून येतात दुखा. आज मुजो गळो बांदून येता. आपली माय म्हणून आपोंगी माय तुका भोगतालच तुझ्या तोड्या पुता. माय भाषी मुझ्या लाखो लोकांची भास तू. माय भाषी मुझ्या पूर्ण सायकून शांत तू. माय भाषी मुझ्या लाखो लोकांची भास तू. माय भाषी मुझ्या पूर्ण सायकून शांत तू. जादी गो सादी गोतिका दिजा गोतिका. देव बरें करूं. बाय शार्लेट कॅस्टलिनो. येस. तुवें सांगलें बरी
सबारांग हे पद कोणी आयकून आसतले खंय पळोवंक मेळूं ना खंय व्हिडिओ ना टॅलिकास्ट जावना म्हणले हांव बसून आयकून आसलो लिरिक्स जावं दी तसो ट्यून जावं दी फ्रेश पद आदलें आसूंक बरो बट फर्स्ट टायम आतां आमी आयकले फॉरेनरां तांची एक्सपिरियन्स सांगतले बट म्हाका मस्त आय मीन आउट ऑफ द ब्लू कितें म्हणल्यार विल्फ्याबाच्या पदां पैकी एक वर्स आसतलें एक पद आहा म्हणून आज आमकां तुवें दाखोवन दिलें तुका देव बरें करूं म्हणटा ताचे खातीर पद इल्लेशें म्हळ्यार 3 वर्सस कितें गेल्लें उडास दवरचें तितलेंच कश्टांचें काम 3 वर्सस बाय हार्ट दवरचें म्हणल्यार सुलभाचें काम न्हय तरी मुखली वरोणी आमचें कितें कालें बरें जालां कालें इम्प्रूव करीत आमची फॉरेनरां सांगतात तांचे तान आमी आयकून घेवया बाजी वशील तुमचें जावन सुरू करचें शालेट येस मॅम पयल्यान पयलें तुवें हें एक पद विंचल्याक तुका देव बरें करूं मस्त बरें आहा पद फस्ट तुवें सिंग करतना हांवें येयलें तुजे पॉयंट्स हांगा बरें येयले ताचे उपरांत हांव तुका आयकूंकूच पडली त्या पदाचे लिरिक्स कितले सोबीत आनी ह्या एका टायमाक हे कितले सूट जातात हे विल्फ्याबान खंयच्या काळार बरें येयलां कोण ना बट ॲट प्रेझेंट मस्त जाय आसलें पद सगळ्यांनी आयकत येतलें एक पद उतरां तुजें ॲडलिब सुरवेर तुवें सुरवात करतना खंय म्हाका बें आसलें तूं सोमा टायमिंगार रावयताय की ना गे म्हणून बट परफेक्ट टायमिंगार रावयलें ओके ग्रेट आनी एक कितें म्हळ्यार तुजे हाय नोट्स तितले पावनातले टच जायनातले इल्लेशे येतली वयर मसरी बट आनी केल्लेशे त्या एकान तुवें काम करीजे अदरवायज तुजे उतरांची सुडाळाय तुका आयकूया म्हूण बघता तुवें सिंग करतना ते पुरा क्वॉलिटीज आसात बट हाय नोट्स तांतूं तुवें इल्लें काम करीजे ओपन सिंगींग जायजे ओके या ऑल द बेस्ट शालेट थँक्यू बाब रोशन आसता तुमची वरोणी बरें सॉंग सिलेक्ट केलें ल्हान आसतना आयकल्लें फुल्ल रिकॉल जाता आयलें पुरा तें ऑर्केस्ट्रेशन ताजें म्युजीक ब्युटिफूल लिरिक्स जावन दी त्या दळात बें आसलें विल्फ्याबाक आमची कोंकणी मरता त्या दळा कंपोज केलां व्हेरी नायस तुका ऑल द बेस्ट मॅम कालें सांगलां वय हाय जाल्लें बगलें म्हाकाय इल्लें पिच डावन केल्यार बरें जाता तें कोण ना गुड ऑल द बेस्ट थँक्यू सर बाब साईश पानंदेकर तुमचे बरोबर शॅलट बाय तो सुरवातीची जी आलापी आसा ती सोडल्यार बाकी सगळें वॉज क्वॉलिटी आतां ते आलापीचे प्रॉब्लेम कितें जाता की वेन यू सिंग प्लेन विदाउट एनी वर्ड्स देन ताजी डेप्थ जो पळय प्रोफेशनल सिंगर आसा कॅन पुल दॅट डेप्थ नॉर्मल सिंगराक जस्ट प्लेन आ करपाक इट्स व्हेरी डिफिकल्ट विदाउट एनी इमोशन्स ऑर वर्ड्स इन इट So what you have to think is what you're thinking. Something you have to think when the plane your line yeta. So that it becomes more expressive and impressive. ओके सर Otherwise, तितलोच पार्ट जो म्हाका फ्लॅट लागलो तो सोडल्यार टोटली म्हाका दिसलें की अ प्रोफेशनल सिंगर इज सिंगींग इन फ्रंट ऑफ मी युअर क्वॉलिटी ऑफ वॉयस इज व्हेरी गूड हांव कित्याक लागून म्हणटा की जो मॅच्युअर्ड सिंगर आसा ताका ते वर्ड्स कशे लोकां म्हऱ्यान पावोवपाचे खंय तुवें ताका जोर दिवपाचो खंय ताजेर सॉफ्ट दवरपाचो आवाज ब्युटिफुली यू टोल्ड मी म्हाका जर कोंकणी बद्दल कांयच खबर ना दर्या यू हॅव एक्सप्लेन मी वॉट कोंकणी इज ब्युटिफूल जाय थंय तुवें प्रेशर मारला फोर्स केला जाय थंय तुवें सॉफ्ट दवरला दॅट इज वॉट द सिंगींग इज ब्युटिफूल थँक्यू सर वापर बाय शालेट तुवें एक आउट ऑफ द बॉक्स एक पद विंचलें आनी आमच्या जजेसांक मस्त पसंद जालें हांव आयकतालें विक्षकांक मस्त पसंद जालें म्हाका खूब जावन मस्त पसंद जालें देखून हें बरें पद तुवें इंट्रोड्यूस केलां तुका आमी देव बरें करूं म्हणटा आनी मुखल्या हंता कितें तुवें बरें करी येता आमच्या वरेनारान सांगलां तें मोतीन घेवन मुखल्या हंताक आनी की कांय नवेंच पद तुज्या दोन आमकां आयकूंक मेळात म्हूण आमी चिंताव इतलें सांगून तुका सर बरें मागता बरें जावं देव बरें करूं हाचे सवय आमी आतां हो अंकडो हांगासर संपयता कोंकण कोगुल देवादीन वेलफेअर मेंबर्साची पदां तुमी आयकलीं हाचे की सबारशीं पदां तुमी हाचे पयलीं आयकल्यात आनी ह्या अंकड्यार तुमकां थोडी नवीं पदां आयकूंक मेळ्ळीं वेलफेअरान बरोवची पदां भोव प्रतिम आनी उडासन दवरचें आसली सिट्युएशन जावन दी कसलीं थीम जावन दी बरें करून बरयतात म्हूण आमकां गोत्त आसलीच विशय
आनी अशें म्हणटाना आमकां मस्त अभिमान आमच्या कोंकणी संगीतांत ते आसात तांणी इतली व्हड देणगी दिल्या म्हूण. देखून तुमकां सगळ्यांक हो आंकडो पसंत जालो म्हूण चिंता आनी आमच्या वरिनरांक परत एक फावटी देव बरें करूं म्हणटा. बाब साईश फर्नांदेकर, बाय जोशेल डिसोजा आनी बाब रोशन क्रास्ता, तुमच्या वरवणेक तुमकां आमी देव बरें करूं म्हणटा. संप्रदाय परफॉर्मर ऑफ द वीक आनी जेनिक्स परफॉर्मर ऑफ द वीक आमच्या वरिनरांनी कोणाक विंचून काडला ह्या आंकड्याचो आनी ह्या हफ्त्याचो परफॉर्मर ऑफ द वीक म्हणून आतां आमी पळोवन घेवया. ह्या आंकड्याचो आनी ह्या हफ्त्याचो परफॉर्मर ऑफ द वीक जावन उदेवन आयला अरविंद डिसोजा. ह्या हफ्त्याचो परफॉर्मर ऑफ द वीक भोव सुबीत रितीन गायन करन, इल्लें योडलिंग करन वरिनरांची मनां जिखलो बाब अरविंद डिसोजा. कॉंग्रॅच्युलेशन्स अरविंद. 3 राउंड जाले, ऑडिशन फर्स्ट आनी हो दुसरो हांत, आनी फर्स्ट टायम परफॉर्मर ऑफ द वीक मेळटा. कशें फील जाता तुका? मस्त खुशी जाता. मस्त खोशी जाता. चिंतूनातले आमच्या जजसांनी सांगलेले अशें मोतीन घेवन इल्ले परफॉर्मन्स इम्प्रूव केल्ल्यान हांगासर मेळ्ळा. तशें म्हणटाना पोटेन्शियल तुका कोत्ता मुखल्या हंतांनी कशें तुवें परफॉर्म करूंक आसा म्हूण. दिस इज जस्ट अ बिगिनींग आनी मुखल्या एपिसोडान अशेंच सगळें हरेपटी परफॉर्मर ऑफ द वीक म्हणून आमची आशा. तुजें सर बरें जावं. कॉंग्रॅच्युलेशन्स. थँक्यू.